हुआ था और हमारा भी 2 बार फ्लड आया है 2019 2021 में। किसने देखा हमको किसने देखा? अभी बेलगाम लेके जाना है। उळगा केरवडी संपर्क बार्ज बेळगाव व्हरूंक येयल्या अधिकारीक स्थानिक लोकांनी विरोध व्यक्त करून वापस धाडले। उळगा आनी केरवडी गांवाक संपर्क करूंक काळी न्हंय पार करची एकच साधन जावन आशिल्ली बार्ज गेल्ल्या 30 वर्सांच्यान ह्या न्हंयत संचार करता। ह्या बार्जेर दिवसाक 500 पेक्षा जास्त लोक केरवडीच्यान उळगा आनी उळगाच्यान केरवडी वयतात। शाळा कॉलेज विद्यार्थी कैगांव उद्योगी असे कितलेशे लोक ही बार्ज अवलंबून आसात। असली परिस्थिती आसतना बार्ज बेळगांवाक हुंवार येयल्या जाग्याचेर लोकांक मदतीक व्हरूंक पोर्ट डिपार्टमेंटाचे अधिकारी मुखार येयले आनी बार्ज व्हरूंक ट्रक लॉरी क्रेन उळगा धाडिले। तशेंच उळगा केरवडीक संपर्क करूंक 8 पॅसेंजर कॅपॅसिटी आशिल्ली ल्हान बोट दिल्ली। उळगा केरवडी बार्ज बेळगांव व्हरचे बद्दल माहिती मेळटरीत स्थानीक सगळे एकत्र जावन बार्ज आशिल्ल्या जाग्यार येयले आनी बार्ज हांच्यान व्हरूंक दिनात अशे विरोध व्यक्त केले। डिसिजन कसे गेले हे बार्जीचे कॅन्सल करचे कोण गेले डिसिजन? हे कित्याक लागून गेले तुमी अशें बार्जी कॅन्सल? भुरग्याक स्कुला वयचे आसा कॉलेजा वयचे आसा नंतर तूं खंय ड्युटी वयचे आसा अशी कॅन्सल करची तुमी गरज कशी दिले? हां डेली वयचे स्कुला वयचे ना भुरग्यां वयचे तुमी डिसिजन कशें घेवच न्ही हे तुमी? हे कोणाक कळनासतना हे करनासतना कोण करतले हे? हां इतले कोणा त्रास दिवचे तुमी हे? हां इतले त्रास दिवच न्ही कोणा हे तुमी ते हे डिसिजन केन्ना घेवचे न्ही आनी हे रॉंग तुमगे डिसिजन। हे सरकारान डिसिजन घेवचे न्ही हे कोणाकय केलें ना कोणा इन्फॉर्मेशन केलें ना इतले त्रास सगळ्याक येऊ वचूक हिंगा वचूक हिंगा एक बार्जी ना आनी काय ना जाल्यार कितें खंयच्या वयचें? आतां 5 वा 7 वर्सां जालीं आमगेलें हे ब्रीज जालें ना। हे गव्हर्मेंट कितें करता? हां कित्याक लागून सराश करता तुमी आमकां? हां हे रॉंग तुमगेलें। 1996 सालांत उळगा केरवडी संपर्क करची होडी बुडून 7 लोक मरण पाविले। तेजे नंतर ह्या वेळाचेर MLA आशिल्ले वसंत अस्नोडकर हेमी हांगा लोकां खातीर बार्ज दिल्ले। तेन्नाच्यान आतां पर्यंत ह्या भागात बार्ज मार्फत लोक काळी न्हंय पार करताले। नंतर गेल्ल्या 7 वर्सां फाटीं ब्रिज बांदूंक सुरवात जाली जाल्यार आतां पर्यंत ब्रिज अपूर्ण स्थितीत आसा। मुख्य म्हणल्यार कदरा डॅमाचें उदक सोडल्यार ह्या न्हंयत बार्ज संचार करची बी कश्ट जाता। असले परिस्थितीत ल्हान बोट संचार केल्यार अवघड घडची शक्यता जास्त आसा। तेका लागून बार्ज हांच्यान व्हरूंक जायना अशी स्थानीक लोकांनी मागणी केली। आमकां न्यूज येयला आसा की बार्ज व्हरू येयला म्हण घेवन कित्यासाठी व्हरू येयलात आनी ते बार्ज व्हरून घेवन दुसरी बार्ज दिता म्हण घेवन बार्ज हाडला तेमी ती बार्ज आमकां हिंगा उपयोग ना। आमगेले हिंगा उदक भरल्यार आमी वयचे खंय आनी ते पोरान आमगेले शाळेक वयतले पोरान कशें करून वयचे ते शाळेक जावचें ना आमकां। आमी तशें म्हण आमगेले बार्ज आमी हेकांतल्यान सोडनात। सगळे वाटे प्रॉब्लेम जाता आमकां ही बार्ज वयली जाल्यार आतां आमगेले बार्ज व्हरूंक शकना तुमी। आमी उदक भरलें जाल्यार आमी पोरां कशें करून शाळेक धाडून दिवचें? व्हाण खूब आसा उदक खूब भरिल्लें आसा। डॅमा उदक सोडलें की उदक आनी खूब भरता। पावस पडला उदक आनी खूब उन लोगों का क्या ना तू अपना 100 भाई हम लोग नहीं एक बात आपका मन में मेरे को पता चलता है डेली आपका 500 आदमी अप एंड डाउन या मैं क्या बोल रहा हूँ ना मेरे को इंटीमेशन नहीं है। अभी मेरे को व्हाट्सएप आया है मेरे ख्याल है कि आपका है ना सब हमारे लोग है ना प्रॉब्लम हो गया। मेरे को पता है हमको प्रॉब्लम होएगा मेरे लोग को प्रॉब्लम होगा भाई इसलिए मैं उसको बता दिया। छोड़ेगा नहीं सर देगा नहीं लेकिन बात करना वो अलग है। स्थानिक काही लोकांनी MLA सतीश सेल हेमकां फोन कॉल करून बार्ज बेळगांव व्हरचे बद्दल माहिती दिले आनी बार्ज वयल्यार हांच्या लोकांक जावचो त्रासा बद्दल सांगले। नंतर उळगा केरवडी बार्ज बेळगांव व्हरचे कॅन्सल करूंक सतीश सेल हेमी पोर्ट अधिकारीक सुचन दिले। जाग्यार येयले पोर्ट अधिकारी कॅप्टन स्वामी सुरेश शेट्टी तशेंच कदरा PSI स्थानीक लोकांनी परिस्थिती आयकून बार्ज बेळगांव व्हरचे ना अशे निर्णय घेयले।
मेरा भी मन यहाँ पर है कि वोट देने का नहीं क्या होता है ना, हमारे जैसे लोग वहाँ पर रहते हैं ना, बात बहुत प्रेम हुआ है ना, इसलिए मैं सर हमको भी ऐसा हुआ था सर, हमारा भी 2 बार फ्लड आया है 2019-2021 में। किसने देखा हमको किसने देखा? अभी बेलगाम लेके जाना है। काली अप एंड डाउन या छोड़ेगा नहीं सर, लेकिन बात करना वो अलग है। कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.